अशी मागणी असलेली की साळपे लेक आसा ते खूप प्रदूषण जाल्ले कडेन आसा. ज्यो आमच्यो पॉण्ड्स आसा जे नाला आसा ते सगळे पेटेड जाल्ले कडेन आसलेल्यो आनी आमी खूब दिसांची मागणी आसलेली आनी आमी आमचे इंजिनियर पॅट्रीक आमचे येई आमचे देसाय तांकां आमी सदांच सांगताले की जाता तितले बेगीन हें काम जावपा जाय पावसा पयलीं आनी शेतकारांक जाता तितले हेचो फायदो जावपा जाय. कितलीं वर्सां जालीं शेतकार भाव आमचे शेत रोयना, शेत सगळें पेटेड जालां, घाण उदक भितर सरता आनी तांचो प्रयत्न आसा की कितें तरी आमी थोडेशे हे आतां आमच्या एक 5 करोडाचे टेंडर जाल्ले कडेन आमचे पॉण्ड्स आमचे ब्युटिफिकेशन जातले, हांगा रिटर्निंग वॉल येतली आनी जाता तितले आमी हे शेत रोवपा खातीर आमी जाता तितले प्रयत्न करतले. सरकाराचो प्रयत्न सदांच आसता की आमचे शेतकार भाव आहा तेंच्यांनी शेतां रोवची म्हणून आनी त्या खातीर कितें खर्च आहा तो आमचो सरकार आमकां सदांच मदत करता. आयज आमच्या सरकारान आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत तशें WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तेणीन आमचें काम जाता तितले बेगीन पास करून जवळ जवळ 5 करोडाचें काम जातलें आनी शेतकऱ्यांक जाता तितलो फायदो करून शेत परतून रोवपा जाय आनी हांगा बरी ग्रिनरी दिसपा जाय हेंच आमचें इंटेंशन आहा आनी त्या खातीर आमी आयज प्रयत्न करता आनी हे सक्सेसफूल जातले समजता. आमी बाकीचे जे कितें आमचे सेवरेज डिपार्टमेंटाचें जें कितें काम आसा तेजेंय काम आमी करून घेवन आमी शेतां ह्या वर्सा आमकां ही रोवलेली दिसती पडपा जाय ह्या खातीर आमचे प्रयत्न आसा. आयज आमचे फादर सुद्दां आमी सकाळीं ताका निमंत्रण दिलें आनी फादरान आपूण आसा म्हूण सांगलें आनी फादरान येवन हें आयज आमकां बेसांव घातले कडेन फादराकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे हांगा जमलेल्यांक आनी शेतकारां भावांक देव बरें करूं. पॉण्ड्स निवळ केले तुम्ही आणि जर मडगोची जी सिवरेज आसा ती परती भितर येतली फायदो कितें जातालो? येवपा जायना म्हणून काम चलता न्ही आमचें जाता तितले आमी प्रयत्न करतले ते सेवरेज जे शेता भितर येवपा जायना म्हणून घाण उदक आमचो प्रयत्न आसा. पण म्युन्सिपल एरियांतल्यान जी सिवरेज सगळे व्हांवन येता तेजेर ती कोण बंद करतलो? तर त्या खातीर आतां सेवरेजीची आमी एक मिटींग घेतली आनी आमी हें ब्युटिफिकेशन करता ते जर काम जर सक्सेसफूल जातलें जाल्यार तेंचे घाण जर उदक परतून भितर येयली ते करून काय फायदो जावपा ना म्हणून तेजे खातीर आमचे प्रयत्न आसतले. पयलें ब्युटिफिकेशन केल्लें आनी तेन्ना येतलो बांद बांदिल्लो. आतां तोच आमकां आमच्या शेताक वचपाक जाय जाल्यार हें शेत रोवपाक आमकां दिता जाल्यार जाल्यार आमकां प्रस्नच ना हिंगा वचपाक. तो पयलो ती ब्युटिफिकेशन करून कसलो फायदो जाल्यार शेतांक वचपाक जाल्यार आमकां वाट नाही. तें पासान फकत शेत रोयता आमी पास आनी गिमाक कांय रोयना तें सोडलाचें शेत. पूण आतां ही ब्युटिफिकेशन कसलें ब्युटिफिकेशन तें कांय म्हाका कांय खबर तुमकां शेतकारांक सांगू ना कांयच सांगिल्लें ना. सो तुमकां शेतां वचोंक मेळना? शेतांक वयचें म्हटल्यार सगळे आनी येदो व्हडलो हो पांच आशिल्लो पूण येदी व्हडले इतकी उंचाय आसूंक नासलें. दर एक मनीस आमकां शेतांत ते निवण शेत वयर हाडटालो पूण आतां तें शेत रोयलें जाल्यार त्या शेतांत तें आमी पिकावट ती जाता ती वयर काडप तें इल्लो व्हडलो बांद बांदलो. फाटीं आमी तांकां प्रपोजल दिल्लो आमकां सकयल वचपाक एक ग्रेडियंट बरें दी तें एग्री जाल्लें पूण आतां कितें आतां हो प्रोग्राम जावपाचो म्हाका हेजी कांय म्हायती हे शेतकारां कोणाक कांय सांगू ना आमकां कांय सांगिल्लें ना. पूण ब्युटिफिकेशन म्हूण म्हाका काल सायबान विशय सांगिल्लें यो त्या कारणाक लागून हांव येयलो हांगा. पूण कसलें ब्युटिफिकेशन भितर जाता वो फकत रस्त्याचेर जाता जाल्यार भितर जाता जाल्यार आमकां फायदो. रस्त्याचेर ब्युटिफिकेशन जाल्यार आमकां फायदो कसलो नासलो. नांव कितें तुगेलें? म्हजें नांव सारमेश्वर म्हजें शेत हांगाच जर तो तेणें केलें जाल्यार 100% रिस्टोर जाता. सो आमकां पळय कितें आहा 3 पॉण्ड आहाय, एक मेन नाला आहा, फुटपाथ आहा आनी रिटेनिंग वॉल. This is the development of the at present what foundation stone we are laying for this development. But हिंगा लोकां शेतकारांगे मेन डिमांड आहा वेज लायन जी पळय मारगांव सिटीसून येता ते हे नालांतल्यान हितून येता आनी तेका लागून शेत रोवपाक मेळना. बट दॅट इज नॉट इनवॉल्व इन WRD. I am talking regarding WRD development. So whatever the ponds, nala, the footpath, and these are the only thing. And then the sluice gate. This is what development foundation stone is laid. MLA is present, bodyguard is there, ex-Deloli Sarpanch is there, ZP member is there, and Sarpanch of Naveli also is there. So I welcome each and everyone. आतां पयलीं आमकां क्लीन जावपा जालें सालपे तोणे सारकें तशी घाणी आतां तशी आहा. आतां ते सालपे तोण्याक घाण्याक ते आतां मोद सोडू आहा. आतां मोद सोडून आतां मुखार तेका आवटलेट दवरना तें आवटलेट वचून ते सालपे तोणे वचपा आशिल्लें आतां तें तशें बंद दवरलो आहा. आनी आतां घाण आहा ती आतां सालपे तोण्या मोदी आहा आजून ती भायर गेलो ना.
ते आतां ते करून आसतना आतां टेंडर काडलें आनी आतां 5 करोडाचें पूण ते आतां हें ब्युटिफिकेशन करूं सोदता पूण म्हाका दिसता पयलीं आमगे ते पयलीं सारकें चड क्लीन जाल्लें न्हू बरें जावपाचें पूण तुमकां शेत रोवपाक मेळटलें अशें केल्यार सुद्दां पळय आतां घाणी उजो आहा ते सारकें थोड्यांक पूण आतां ताका वाटूय केलो ना तेणी वचपाची हय आतां तें पयलीं करून आसतना ब्युटिफिकेशन करपाक सोदता हांव नको हे पयशे वेस्ट ओके पयरू तुवें म्हणलें की भांगरा कोमी म्हणून ताती दी भांगरा कमी जालो आहा ती आतां आमच्या शेतकारांक कितें जाय तें आमगे अजून थिंगा एक रस्तो पासून आमकां एक ट्रॅक्टर हाडटा म्हणल्यार तें नासतना हें आतां दुसरें एश कोन फार्मरांगे फायट घेवन कितें जाता तें पळोवपाचें गव्हर्मेंटान फार्मरांक कितें जाय तें जाय आशिल्लें न्हू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.